उतरा उतरानी साखरी खडे उतरा उतरानी साखरी खडे. उतरा उतरानी साखरीकडे कार्यावळीक तुमका येवकार. आयच्या दिसा आनी कांय युवा जणांच्यो कविता आयकूंचो अवकाश तुमकां आमी करून दिता. रोहन आनी लविटा मोंतेरो प्रायोजकपणाखाल कविता ट्रस्टान मांडून हाडिल्ल्या अखिल भारत युवा जणांच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचे फायनल्स तुम्ही फाटल्या 2 हफ्त्यांनी पळयले. आज हे सर्तेचो तिसरो किस्त. येया विश्व कोंकणी केंद्राच्या हवा नियंत्रित सालाक आमी या. पहिले तुमचे मुखार येता गोंयची चली सायली एस मांद्रेकर. ती चाफ्रा दिकोस्ताची फामद कविता हाड चेडवा बुडकुलो विभिन्न शैलीन सादर करता. समाजाचे दस्तुरे मुखार दोगा प्रेमी मदलो मोग कसो सलवता म्हणले विशीं ही कविता सांगता. कवितेचे नाव हाड चेडवा बुडकुलो. बरोवपी चाफ्रा डिकोस्टा. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. अमृताची धार गो आमच्या लग्नार तू गो. बऱ्या वायटा रिवाजीची तकली तिणे भेटू गो. तुझो म्हजो रोस घडू हरद्या वयान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. पात्री चिटवाची ना वडील माटवराची ना. मजा तुझ्याक बऱ्या फाल्या सोयर सावळी येवची ना. पात्री सोऱ्या भावून वचो भावच्या भाळान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय तळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय तळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. करया मणी बांदिना भांगर शिंगर घालिना. आमच्या वरा मुखाला गोरस गाडी भेवची ना. तुझे माझे लग्न कडू मोगरी कळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय तळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय तळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. ढोल घुमट नाचताना गरनाळीचो नाद ना. पेपारचो साधना आमच्या पेल्याक वादना. काजाराचे गायन गाजू कोगळी गळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय तळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय तळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. 7 7 जाती का 14 जातीत मुसाना. सान्नाची परवाना सोयर सावळी येवची ना. आमच्या लग्नाक कॉफी सम्र पाव प्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. बुडकुलो गो आयलो ना तळया उदकान लायलो ना. दुसऱ्यांचे पांचे मुखी तर न तकलो टिकलो ना. आमच्या लग्नाक आवडो गो सुकलो गळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. हाड चेडवा बुडकुलो होला काय गोंतळ्यान तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. तुझे मजे उतर जाला काजूच्या मळ्यान. थँक्यू. श्वेता पाय एम मंगळुरान शिकता आणि बगलेचो राज्य केरळांत रावता. कविता ट्रस्टाचे हे सर्तेंत फाटल्या 3 वर्सांतावन तिने भाग घेतला. हांगासर ती शकुंतला आर किणीची कविता अम्मणीले यशोगाथा घेवन आयल्या. अम्मणी ह्या गांवची एक स्त्री.
तिच्या जिवितांतली वेगवेगळी कुसा हे कविते मरिफात ती उगडापी करता. तकणांकय मिगेल नमस्कार. आता हाव शकुंतला आर्किणी हान्नी बरयले अम्मणी यशोगाथा मळेल कवन वाचन करूक इच्छी पावता. ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೇತ ಸೊಡವಾನು ವಜ್ಜಿತ ಪಡ್ಲೆಲ ಅಮ್ಮಣಿನ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೇತ ಸೊಡವಾನು ವಜ್ಜಿತ ಪಡ್ಲೆಲ ಅಮ್ಮಣಿಲೆ ಚೆರಡುವಾನ 100 वेळा ಅಪ್ಪೈತಾನ ಚೆರಡುವಾನ್ ತಿಗೆಲೆ 100 वेळा ಅಪ್ಪೈತಾನ एक वेळा ओ म्हणली. हप्ताळे कतीर खाण जेवणाचे नवे रेसिपी बरोवचे अम्मणीन हप्ताळे कतीर नवे खाण जेवणा रेसिपी बरोवचे अम्मणीन बमणाकनी पुत्ताक नोंदच्यानी तक्कान जव म्हणली. बमणाकनी पुत्ताक नोंदच्यानी तक्कानी जव म्हणली. बायल मनशाले सामाजिक जबाबदारी विशयांतू उल्लेतान महिळा समाजांतू बायल मनशाले सामाजिक जबाबदारी विशयांतू उल्लेतान महिळा समाजांतू अम्मणील चेडूव बोड धड्डावन रडतली बीग गलल दारा मुकार. अम्मणील चेडू बोड धड्डावन रडतली बीग गलले दारा मुकार. कोयरा तुकुनूय रोस काडयत म्हणू रेडिओ भाषण दिवचे अम्मणीन कोयरा तुकुनूय रोस काडयत म्हणू रेडिओ भाषण दिवचे अम्मणीन बोरोड भरले पीठ आणि रुलावू कंपाऊंड भारी उड्डयली. बोरोड भरले पीठ आणि रुलावू कंपाऊंड भारी उड्डयली. गांवचे बाह्य रस्त्या खातीर श्रमदान केलेल्या अम्मणीन इथे हातपाय तंटाचे चिके तयाले रगडतावे म्हणली. वनमहोत्सव कार्यक्रमांतू फोटोक फोज दिताची झाड रोंपण केलेल्या अम्मणी थंय. वनमहोत्सव कार्यक्रमांतू फोटोक फोज दिताची झाड रोंपण केलेल्या अम्मणी थंय. कट्ट्यांतू लायली तुळसी उदक नाशी सुकून गेली. धन्यवाद. देव बरें करूं. सुष्मिता पै काणे गोंयच्या मडगांवची सली. ह्या आधी 4 पावटी हे सर्तेंत वांटो घेतला आणि इनामाई जोडल्यांत. ह्या पावटी आपली स्वताची कविता मोनो आवाज घेऊन ती आयल्या. हो आवाज मोनो आवाज येदोळपासून दादल्यान आपले मुठी भितर दामून धरले स्त्रियेसो. हो आवाज आज कितें म्हणटा पळया. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव मोनो आवाज. बाबा, तुवें म्हणिल्लें तूं खूब उलयता, चड सणसणटा, प्रत्येक कामाक प्रश्न विचारता. हें अशें कित्याक तें तशें कित्याक? घोवागेर हें चलतलें गो? हय, हें चलतलें. बाबा, एकादी तेन्नाच्यान. हय बाबा, तेन्नाच्यानूच हांव ओगी रावपाक शिकलें. प्रश्नचिन्नाच्या जाग्यार हांव विरामचिन्ह लावपाक शिकलें. तूं जाणा बाबा, घोवा घरा वतकच तुवें आयुश्यभर रक्ताचें उदक करून केल्ल्या म्हज्या भांगराचो ताणी सगळ्यांनी जेन्ना किस्कुटाचो मोल केलो न्ही बाबा, तेन्ना हांव ओगीच राविल्लें. कांयच उलयलें ना. बाबा, तुका लागून. तुवेंच सांगिल्लें न्ही, प्रत्येक खेपेक उलयतना जेन्ना म्हज्या कुळारचो विशय आयलो, बोटां वयर सरली. तुवें म्हजेर केल्ल्या संस्काराक लागून ओगीच रावून पीत रावलें हांव तो अपमानाचो घोट. बाबा, तुका लागून. तुवेंच सांगिल्लें न्ही. बाबा, हांवें तुका कांयच सांगलें ना, केन्नाच कांयच सांगलें ना. कित्याक? म्हाका त्या घरान टिकचें आशिल्लें बाबा. म्हाका त्या घरान रावचें आशिल्लें. तुवेंच धाडिल्लें न्ही रे थंय म्हाका, व्हडा उमेदीन, व्हडा मानान. तुवेंच धाडिल्लें थंय म्हाका व्हडा उमेदीन, व्हडा मानान. सुख दुख्खान म्हजो सदांच साथ दितलो म्हणून वचन दिवपी तुजो जावय
दुसऱ्या चलयेच्या जल्मा वेळार हड्डे फोडून रोडलो. कितले कोसले ताणे म्हाका आनी त्या ल्हान माणकुल्या जिवाक. तेन्ना लेगीत हांव ओगीच रावलें बाबा. हांव कांयच उलयलें ना, तुका लागून. तुवेंच सांगिल्लें न्ही. म्हाका समाजाक दाखोवन दिवचें आशिल्लें बाबा. तुजें चली टिकपाक शकता, ओगी रावून सगळें सोंसपाक शकता. हांव ओगीच रावलें, सदांच ओगीच रावलें. सदांच ओगीच राविल्ली तुजी धूव आज तुका सांगता बाबा. ओगी रावून म्हजो आवाजच म्हाका अनवळखी जाला. हाचे फुडें हांव ओगी रावचें ना. हांवें जल्माक घाल्ल्या त्या दोनूय चलयांच्या तोंडांतल्यान हांव खूब उलयतलें. तुवें आयुश्यान म्हाका सदांच ओगी रावपाक शिकयलें, पण हांव तांकां हें शिकोवचें ना. अन्याया विरुद्ध तांकां हांव सदांच उलोवपाक शिकयतलें बाबा. तांचो आवाज हो म्हजो आवाज आसतलो आनी तेन्नाच खंय तरी हो मोनो आवाज फुट्टलो. देव बरें करूं. प्रीती मार्ता डिसोजा बंटवळची चली. चाफ्रा देकोस्ताची कविता मिठाकण भोव गाजल्ली कविता. ती पदां रुपार कविते रुपार आमकां आयकूंक मेळटा. दर्या तेदी जावचे आशेन एक ल्हान सान मिठाकणान उदकांत खिरोवन वेचे हांगासर फकत एक रूपक. ती उदकांत खिरोवन वचून एका दादल्याचे जिवीत अळणी जाल्ल्याची कथा हे कवितेंत आसा. कवितेचे नाव मिठाकण. बरयणार मनेस चाफ्रा डिकोस्ता. पेजे वाटली हाती घेवन दर्या वेळेर रावलांगा. कोणी विचारी नाका चोवन थोंड कित्याक बावलांगा. एक आसली मिठाकण रागन म्हजेर उठल्या गा. म्हजो सांगात नाका म्हणून सारा सुटल्या गा. एक आसली मिठाकण रागान म्हजेर उठल्या गा. म्हजो सांगात नाका म्हणून सारा सुटल्या गा. एक आसली मिठाकण ल्हानसन मिठाकण घरचे म्हजे आयापण सानपणांत वडपण. एक आसली मिठाकण ल्हानसन मिठाकण घरचे म्हजे आयापण सानपणांत वडपण. एका दिसा पिशेपणान अर्द्या पायार रावता ती. चिवल्या येदो म्हणटा म्हाका गाळी शिरप सोंगता ती. एका दिसा पिशेपणान अर्द्या पायार रावता ती. चिवल्या येदो म्हणटा म्हाका गाळी शिरप सोंगता ती. दर्या येदी जातेली म्हणून पिशे आशेन बुडटा ती. बाळपणा मित्राक सांडून दर्यांत वचून उडटा ती. दर्या येदी जातेली म्हणून पिशे आशेन बुडटा ती. बाळपणा मित्राक सांडून दर्यांत वचून उडटा ती. तिगा दर्या मिठाकण तुज्या उदकांत किरल्या गा. वाटलें तुली पेज म्हजी मिठाविणे उरल्या गा. तिगा दर्या मिठाकण तुज्या उदकांत किरल्या गा. वाटलें तुली पेज म्हजी मिठाविणे उरल्या गा. मासा मुदे मासल्या लोदे जेवणान म्हज्या नाका गा. ल्हान म्हजी मिठाकण आसल्यार पुरो म्हाका गा. मासा मुदे मासल्या लोदे जेवणान म्हज्या नाका गा. ल्हान म्हजी मिठाकण आसल्यार पुरो म्हाका गा. तिगा म्हजी मिठाकण ल्हानसन मिठाकण घरचे म्हजे आयापण सानपणांत वडपण. तिगा म्हजी मिठाकण ल्हानसन मिठाकण घरचे म्हजे आयापण सानपणांत वडपण. देव बरें करूं. भटकळचो मोहम्मद याकूब कोला आता तुमचे समोर उबो जाता घेऊन कविता मेलियेची फरमाईश. ही कविता नवायती बोलींत आसा. मेली म्हळ्यार पतीण. ही कविता बरयल्या मोहम्मद इलियास सुनेहरी हाणें. कविताचे नाव मेलियेची फरमाईश. कवीचे नाव इलियास सुनेहरी.
सद शुक्र के माका घऊ मिल्लो फरमाइशो पूरा करतलो सई मोजी गे तू कऊ नखरे कर तू का कऊ हाडून घऊ भरतलो मिल्येची मोहब्बत घर मिल्ली सावकार तो वळ्ळो दुनिया सो फरमाइशो पूरा करनातलन उतरवता नशाती गवासो पर नॉन तियेता गवारे जाऊन ती गवाची शहजादी लेकिन ते गवाची परनामग निक्के परिन करता बर्बादी फरमाइशो मॉडर्न मेलियाची ऐकून परेशान घऊ जाता मजबूरी ओ पलते पुताची मामाचे कौडोले नमजाता दम पर कौजालन मिलियाची नींदो को मुकम्मल जानाई मोबाईल ती हातात घेतला मग वखता सोपता काही रानाई मन मोजी तबीयत मिलियेची बदलूची निशानी देखे नाई घर घरची कहानी ही लेकिन सुधरूची निशानी देखे नाई सद शुक्र के माका घऊ मिल्लो थँक्यू शर्मन बॅप्टिस्ट रॉड्रिगस पुत्तूरचो चलो पयले पावटी हे सर्तेंत भाग घेवन आसा जेसन सिक्वेराची कविता वारे वादाळ माती उजो घेवन तो आयला ही एक मोगाची कविता मोगाची भीक मागतल्याची कविता पूण सुंदर कविता कवितेचे नाव वारे वादाळ माती उजो कवी जेसन सिक्वेरा वाऱ्या वादळाक सांपोडलोलो पळयणारी गो हांव वाऱ्या वादळाक सांपोडलोलो पळयणारी गो हांव आरे तुज्या आश्टेनी मुझे जिवीत बाचाव जावं मुझे जिवीत बाचाव जावं दोळ्यांची ती देग आता झाल्या मुजी तड दोळ्यांची ती देग आता झाल्या मुजी तड हात धरून उकोल म्हाका दिगो सालवासांव म्हाका दिगो सालवासांव तडीक पावून किणा जाली तडीक पावून किणा जाली आता आवड उदकाची बुडयल्लो दर्यो तूं म्हाका आशा गो तुजी म्हाका आशा गो तुजी तडीर आसा रेवे बरी ही घाड हांगाची तडीर आसा रेवे बरी ही घाड हांगाची लारां बरी येवन म्हाका वोड तुजे कुशी म्हाका वोड तुजे कुशी वोंटार मोदेंच मुजें घर वोंटार मोदेंच मुजें घर वळू तुजो स्वास फुंकून
घरांत आवाज कर. वळू तुजो श्वास फुंकून घरांत आवाज कर. नाव म्हजें आपय म्हणून बोळ करचो ना. नाव म्हजें आपय म्हणून बोळ करचो ना. एक पोटी आपयशी तर जातलें तें अमर. एक पोटी आपयशी तर जातलें तें अमर. जळजळीत केसांत तुजो काळो मोगासो. जळजळीत केसांत तुजो काळो मोगासो. सावळी नातलेल्या सावळी रस्तलो उजो. सावळी नातलेल्या सावळी रस्तलो उजो. घरांत पेटचो उजो घर जळय नाका गो. घरांत पेटचो उजो घर जळय नाका गो. पेटयताय तर पेटय काळी जीव हो म्हजो. पेटयताय तर पेटय काळी जीव हो म्हजो. वारें उदक उजो तुंच तुंच गो माती. वारें उदक उजो तुंच तुंच गो माती. बेसांव जाया कर्ग हांव आसा तुजे हाती. देव बरें करूं. आयची कार्यावळ संपोवचो वेळ जालो. येवच्या हफ्त्यांत हे कार्यावळीचो निमाणो वांटो आमी दाखयतल्यो. त्या संदर्भार कोण भुरग्यांक इनामां लाभतात ते पळयवया. सांगातच कविता ट्रस्टान मांडून हाडिल्ल्या देवादीन चार्ल्स आनी तेरेझा रॉड्रिगस स्मारक 10व्या अखिल भारत भुरग्यांच्या कोंकणी कविता बरोवचे सर्तेंत जिखिल्ल्या भुरग्यांच्यो कविताय आयकुया. तवळ पर्यंत सावध सांबाळा. देव बरें करूं.